diabetic foot pain is one of the commonest thing which you must have encountered. So first of all, my question is this: how you are going to manage this pain? And second thing, आम्ही पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज हे जे म्हणटा ती सुद्धा म्हणजे काफ मसल जे म्हणटा हांगा पायाच्या सकयल असता थंय पेन जाता किंवा वॉट आर द म्हणजे हाऊ यू विल मॅनेज दिस टायप ऑफ पेन. सो आम्ही पळयलां आसतलें की डायबिटीक न्युरोपॅथी ऑर डायबिटीक फूट पेशंट्स जे असतात त्यांचोय बी पेन मॅनेज करप खूप डिफिकल्ट जाता. आणि जशें तुम्ही म्हणटा पेरिफेरल वॅस्कुलर डिजीज म्हणजे जे ब्लड सप्लाय सारकें ना, सो त्या कारणान आमी पळयलां की गँग्रीन जाता, पांय काळे पडपाक लागतात, पेशंटाचे पेन जावपाक लागता. So these are two conditions which has got very limited options for treatment. Correct. In this condition, we do something called as sympathectomy. Sympathectomy म्हळ्यार कितें की जे sympathetic nervous system म्हणून एक आसता आमच्या बॉडीन, so that is supplying all these areas. So आमी ती वचून तीच ब्लॉक करतात. So for example, आता कोणाक डायबिटीक फूट आसा or peripheral vascular disease of the lower limb, तेका आमी lumbar sympathectomy करतात. हेतूनय बी आमी सेम रेडिओ फ्रिक्वेन्सी एब्लेशन यूज करतात टू एब्लेट द सिंपथेटिक चेन विच इज देर. आनी अशें केल्ले कारणान कितें जाता, एक म्हणल्यार एडवांटेज तांचो पेन कंप्लिटली वता, डायबिटीक फूट पेन जावं और पेरिफेरल वॅस्कुलर डिजीज पेन जावं. सेकंडली कशें आसा, बिकॉज ऑफ सिंपथेटिक ब्लॉकेड देर इज वेझोडायलेटेशन, म्हळ्यार कितें जे वेसल ब्लड वेसल्स आसा जे ब्लड थंय व्हरतात ते डायलेट जातात आनी पीव्हीडीन कितें आसता की इस्केमिया जाल्ली आसता. सो बिकॉज ऑफ द इन्क्रीज ब्लड फ्लो द इस्केमिया सुद्दां रिवर्स जावपाक लागता आनी पेशंटाचे जे गँग्रीन आनी चेंजीस जाता पळय ते रिवर्स जावपाक लागता हळू हळू करून. सो दे ऑल्सो हॅव एन इम्प्रुवमेंट इन द प्री गँग्रीन जाता आसा पळय तेतून सुद्दां इम्प्रुवमेंट मेळटा पेशंटाक.